आता पर्यंत आमचे 1100 डॉग्स जाल्ले आहा आनी 21 आमी डॉग्स आतां करपा ऑन प्रेप आहा. टोटल मागीर 1100 1121 बीन जातले टोटल जातले. हय सगळे बेवारस कुत्रे हय जे उगलून हाडून ऑपरेशन केल्ले. हय थोडे ओनर डॉग्स आसता, थोडे ओनर हांगा हाडटा आनी करून घेता. कित्याक ओनर डॉग सुद्दां स्टरलायझेशन करप इक्वली इम्पॉर्टंट. जे आमी स्प्रे करता पळय ओनर डॉग्स एस्पेशली चड इरिस्पॉन्सिबल जर आसले जाल्यार ते तेंच्या डॉग्सांक मीट पपी जे आसता ते रोडार सोडटा वा थंय फिश मार्केटान वा थंय डंपिंग ग्रावंडा कडेन सोडटा. सो तेंचें आमी स्टरलायझेशन करता. कॉस्ट सर्जरीचो कॉस्ट बी आहा आनी सेटअपाचो आहा तो आमी WS हे करता पे करता. आनी बाकीचे आमकां जो बाकीचो सपोर्ट जाय आसता, लँड जाय आसता, फूड जाय आसता, अकोमोडेशन ते सगळे म्युनिसिपालिटी वचता. जो पर्यंत तेंचो वोंड काय डिस्चार्ज बी येना आनी पीट आसता सील आसता तो पर्यंत तेंकां दवरिता. आतां 2 दिसांची तेंकां पोस्ट ऑफ मेडिकेशन कंपल्सरी आमी तेंकां दिता आनी जशें की ते फीट जाले 2 to 3 डेजा भितर तेंकां मागीर रिलीज करता. आमी फोंड्या आसा ज्या जाग्यार फोंडा शहर सदांच चर्चेन आसतालें की आयज ल्हान भुरग्याक घास मारलो, फाल्यां घास मारलो आनी हेका संदर्भान सदांच दीस रात हांगा लोकांची गाराणें आसताली की कुत्रे लोकांक घास मारता म्हणून. पूण अशें आयकून मागीर जेन्ना मंत्री जेन्ना साहेब आले रवी नायक हेणी म्युनिसिपालिटी हेंची कडेन मिटींग घेतली आनी WS जी कंपनी आसा हांगा ऑपरेशन बी करता ती तेंची हांगा तेंच्यांनी तेंचे कडेन टायप करून सगळे फोंडा शहरांतले 1121 कितें कुत्रे थंयचे उबारले आनी थंयच्यान हांगा तेंकां सगळ्यांक ऑपरेशन केलां आनी तेंची जी नसबंदी आहा ती बी केल्ली आसा. आनी जे कोणी रेबीज जे कितें तांकां हें आसा रेबिजाचें बी इंजेक्शन बी सगळ्यांक दिल्लें आसा. तेन्ना जे जाग्या वयल्यान कुत्रे उबारले त्या जाग्यार आतां तांकां सगळ्यांक व्हरोन ट्रिटमेंट दिवन तांकां सोडले वयतले अशें डॉक्टरान सांगलेलें आसा. रेबीजची जी औषध पाणी आसा ते सगळे केल्ले आसा, तांकां ऑपरेशनूय केल्लें आसा की आनी संख्या तेंची वाडो जायना तेंची नसबंदीय केल्ली आसा अशें आमकां कळीत कळयल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.